देवस्थान आसा लिंगाची कोणेचे महादेवाचे हांगा जे तळे आसा पारंपारीक ते तळे हांगा घाण जाल्लेले आसा. हाज्या पयलीं आमी 1-2-3 लेटरां केली तुमच्या माध्यमांतल्यान आमकां कळयल्लें आहा की पूण तेजी आयज दखल घेतली ना. आमी आयज आमचे कडेन सगळे गांवकार मंडळी पळ आनी बाकी इतर रहिवासी हे सगळे आमचे कडेन डिमांड करून येयले अजून काय जावंक ना तेन्ना बेग्यातले बेगीन करचे. आमी ही जी लेटर आसा ती डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार नॅशनल हायवे हांकां सगळ्यांक WRT सगळ्यांक कळयल्ली आसा. आमदाराक रिक्वेस्ट केल्ली आसा ते अजून काय जावंक ना. रिप्लाय आमकां आयल्लो 29 पर्यंत सगळे क्लियर करता म्हणून. कन्सर्न डिपार्टमेंटाकून एप्लिकेशनां आमची कंप्लेंट घातलेली आसा. सगळे फोटोग्राफ तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. तेंच्या डिपार्टमेंटानसून आमकां लेटरां येयली की रिप्लाय येयलो की ते आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडसून आमी करून घेता म्हणून. प्लस परत तेंच्यांनी म्हाका लेटर घातलें की 29 तारखे पयलीं फेब्रुवारीचे आपूण क्लियर करता म्हणून. तशें तेंच्यांनी कांयच केल्लें ना. सो तेंच्यांनी हें बेगीन करून दिवपाचें की लोकांक तितूनसून कांय त्रास जावपाचो. भक्त हांगा येतले न्हांवपाचो विचार करतले पण ह्या फावटी तांकां खरीच ही गजाल जातली की ना ही खूपच कठीण आहा. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे.